तुमच्या मुखार घेऊन येता भारताच्या राष्ट्रीय झेंड्याचो आपल्या तिरंगाचो क्रांतीचो प्रवास। 1906 सावन आज मेरेन तिरंग्यान कितले बदल पळयले आणि ह्या प्रवासा फाटलो खास इतिहास कितें आसा ते जाणून घेयात। जुलय 1906 सुकुमार मित्र आणि सचिंद्र प्रसाद बासू हाणें वंदे मातरम ध्वज तयार केला। ह्या ध्वजान हिरवो, पिवळो आणि तांबडो असे 3 रंग आसले। ताचेर संस्कृतान वंदे मातरम बरयल्ले। हिरव्या पट्ट्यार 8 कमळांची फुलां जाल्यार तांबड्या पट्ट्यार सूर्य आणि चंद्र दाखयल्ले आसले। 7 ऑगस्ट 1906 दिसा कलकत्त्याच्या पारसी बागान चौकात स्वदेशी आणि बहिष्कार चळवळी वेळार हो ध्वज पयल्या फावटी फडकयलो। 1917 होम रूल चळवळी वेळार एनी बेसंत आणि बाल गंगाधर तिलक हांणी नवो ध्वज फडकयलो। हो ध्वज भारताच्या स्वराज्याच्या मागणीचे प्रतीक आसलो। 1921 बेजवाडा आताचे विजयवाडा हांगा जाल्ल्या काँग्रेस अधिवेशनात पिंगली वेंकय्या हांणी महात्मा गांधी हांकां ध्वजाची रचना दाखयली। ह्या ध्वजान 3 पट्टे आणि मध्यभागी चरखो आशिल्लो। चरखो प्रगती आणि स्वावलंबनाचे प्रतीक आशिल्लो। 1931 पिंगली वेंकय्याच्या ध्वजान थोडी सुदारणा करून भगवो, पांढरो आणि हिरवो असे 3 रंग स्वीकारले गेले। मध्यभागी चरखो आशिल्लो। भगवो धैर्य आणि त्यागाचे, पांढरो शांततेचे आणि हिरवो समृद्धी आणि विकासाचे प्रतीक मानलो गेलो। 1942 भारत छोडो चळवळी वेळार राष्ट्रीय ध्वज ब्रिटीश राजवटी विरुद्धच्या संघर्षात एक शक्तिशाली प्रतीक जालो। आंदोलकांनी मोर्चांनी ध्वज भरून सरकारी इमारतीचेर फडकयलो। ध्वज फडकयल्ल्या लोकांक ब्रिटीश सरकारान अटक करून दडपशाही केल्ली। 1943 नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांणी 29 ते 31 डिसेंबर 1943 मेरेन अंदमान निकोबार बेटाक भेट दिली। आझाद हिंद फौज आणि इंडियन नॅशनल आर्मी हांगा तिरंगो आपलो ध्वज म्हणून स्वीकारलो। 30 डिसेंबर 1943 दिसा नेताजींनी भारतीय भूमीचेर पयल्या फावट तिरंगो फडकयलो आणि जनसभेक संबोधित केले। 22 जुलय 1947 भारत स्वतंत्र जावपाच्या आदी संविधान सभेन अधिकृतपणान स्वतंत्र भारताचो राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारलो। चरख्याच्या जाग्यार सम्राट अशोकाचो धर्मचक्र दवरले गेले। हेच ध्वज आज तिरंगो म्हणून आपल्याक खबर आसा। तिरंग्यातलो भगवो रंग धैर्य, त्याग आणि सत्याचो, धवो रंग शांतता, शुद्धता आणि ज्ञानाचो, जाल्यार हिरवो रंग समृद्धी, विकास आणि निसर्गाचे प्रतीक आसा। मध्यभागी आशिल्ले 24 आऱ्यांचे अशोक चक्र गती, न्याय, समानता आणि नीतीचे प्रतीक आसा। अशे तरेन 1906 सावन सुरू जाल्लो तिरंग्याचो हो प्रवास 1947 भारताच्या एकतेचे, स्वातंत्र्याचे आणि अभिमानाचे प्रतीक जालो। आज तिरंगो फकत एक ध्वज न्हय तर देशाची एकजूट, त्याग आणि अभिमानाची वळख आसा। तुम्ही पळयतात GNH।